बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हाच्या मिसांत आमी संपलेल्या एस्पेरांसा डिसूजाक जेजूच्या जीवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या बसत मागुया. जेजूशी आमी गेल्यार, जेजू आमचे सरशी आसल्यार आमकां कसलीच भिरांत ना. आमकां तो कुडी वाटेन आत्मीक वाटेन पिकोवणी दिता, बरी करता आनी शांती समाधानान आमी जिवंक शकता. तो रोज जेजू हे मिसा भेटेंत हाजीर आसा. आमकां ताचे आदीन करुया आनी ताची शांती आनी बरेपण आमकां मागुया. हुस्कोतायेन आदारलेली चुकी भोगसूंक बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पासत भगवंत सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव, आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पळोवं. आमेन. सोम्या 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 काकूत को. सोम्या 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 काकूत को. प्रिसा 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 काकूत को. प्रिसा 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 काकूत को. सोम्या काकूत को. सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच सासणाचें सुख बगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजपद चलयता सस्नाच्या सस्नांक. आमेन.
ओजियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांव तिका बुलोवन बुलोवन एका वरोण्यांतलो वतलो आनी तूंय तिचे कडेन मोवाल कायेन उलयतलो आनी तूंय ती आपले तरणे पिरायेर आनी इजिप्तांतली भायर सरली तेन्ना खुशालकायेन म्हाका आयकतली. तशीच आतांय म्हाका आयकतली आनी तो दीस येतलो तेन्ना उलयता तो सर्वेस्पर. ती म्हाका म्हजो पोती म्हणटली आनी ती म्हाका आनी केन्नाच म्हजो बाड म्हणची ना. हांव तुका सासणाक म्हजी पोतीन करून घेतलो. प्रमाणीकपणाच्या आनी नितीच्या, अपुर्वयाच्या आनी मोगाच्या बांदपासांनी तुका म्हजी पोतीन कोत्तलो. विस्वाशीपणान तुका म्हजी पोतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक ओळखूंक पावतली. देवाचें उतरें. देवाचे ओळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी व्हडीवंत, ताचे तोरायेचो ताव घेवंक नजो. जबाब, सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. मुनीस वर्णितले तुजे पदवेच्यो भिरांकूल करण्यो आनी तुजे व्हडविकेच्यो प्रचार कोत्तले. तुज्या अगणीत बरेपणाचो उगडास कोत्तले आनी तुजें प्रमाणीकपण वाखाणटले. जबाब, सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. पिणका पिणकेक तुजी कोत्तुत्वां पोरगोट कोत्ता. तुज्या बलिश्ट करण्याची खबर गाजयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता, तुजी मोहिमा कितली फांगता. तुज्या वचोऱ्यांची खबर सगल्यांक पोरगोट जाल्या. जबाब, सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सर्वेस्पर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट करून चड चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोसणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब, सर्वेस्पर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उद्गाराक उबी रावया. आमच्या सोम जेजू क्रिस्तान मोन्नाचो भस्म केलो. शुभ वर्तमाना वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. अमरण परसो लायलें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मादेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू तांचे कडेन उलयतना एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताचे फाटल्यान गेलो.
तेन्ना 12 वर्सां रोगपाड जाल्ली एक बायल ताचे फाटल्यान आयली आनी ताच्या आंगोस्त्राचे देगेक हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लावंक मेळत जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन आनी तिचेर नदर मारून जेजून म्हळें, भियोव नाका धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती बायल बरी जाली. त्या अधिकाराच्या घरा पावल्या उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबडान बोडगोड करतालो तें पळोवन जेजून म्हळें, भायर सरात, चेडूंक मरूंक ना तें न्हिदलां. आनी ती ताका हसताली. पूण लोकांक भायर घालतोच आपूण भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर त्या आख्ख्या गांवांत गाजली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Konkani tuka Krista. म्हजे मोगाल भाव भयणो, देवान सगळें रचलां आनी देव सगळें सांबाळटा. आनी रचलेल्यो वस्तू सांबाळूंक, रचलेल्यो वस्तू वायटांतली निवारूंक, पातकांतली भोगसूंक, पिडींत भलायकी दिवंक आनी मनशांक बरें करूंक आपल्याच पुताक आमकां दिता. जेजू आपणाक दिल्लो वावर देवाचे मोहिमेक आनी मनशांच्या बऱ्या खातीर करतालो. देखून वेता थंयसर तो बरें करीत गेलो. एक अधिकार आसलोलो मनीस, आपूण अधिकार आसलोलो तरी पूण म्हजो अधिकार कांयच न्हय अशें म्हणटा आनी खालतो जावन जेजूशी येता आनी ताका म्हणटा, म्हजी धूव बरी ना, हे आनी तिका हात लाय आनी ती बरी जातली. ती रोगपाड जाल्ली अस्तरी आपल्याच मनान म्हणटा, म्हाका ताच्या आंगोस्त्राक हातूच लावंक मेळ्ळ्यार पुरो, हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. हे भाशेन ती बरी जाता आनी अधिकाराची धुवेकूय जेजू बरी करता. आमकांय जिनसाबासांची पिडा अस्कोताय आसा, आमची पिडा अस्कोताय ओळखून घेवया आनी जेजू आमकां बरो करूंक शकता म्हूण ताचेर पातयेवन भावार्थान ताचेशी वचुया आनी तो आमकां घेतलो, मागता तें दितलो, पिडेंतली बरी करतलो. बेडोनेन गायन गावया. खालवाराचो योद C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. खालवाराचो योद ओरोद बाबा बेगीचे बरो
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें मिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. तुमच्या जातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे नक्कीच पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोद मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोले वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावन आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सस्तेच्या देवा सर खाली आनी सर ताई आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रचलें तशेंच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा प्रितुमेर तुका वाकणटा थारोवन मेळिल्ली तुजी पोरजा स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन बसता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dovaraco सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नावी येतात आकाशून. उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारून ससूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुदपर्गोटुया. सोम्या जेजू आमी वळखता आनी हे कासीतले पियेता. तितले पावटी
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अच्छी विताचो उंडो आनी सडबणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेवची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवणपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्यवन धर्मदूता आनी सर काळी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एक पोर्णांत सरपौद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमच्या संग्राच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सद्गुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रेसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता ससनेच्या ससनांक. आमीन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान आनी बगसून शांती दी. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. अधिकार आसलेलो पिडेवंतांक हात लावन बरें करतलो जेजू आमच्या काळजांनी येता आमकां पेकोवणी दिवंक आनी आमच्या सांगाता राबून आमकां आपलो वावर फुडें व्हरूंक. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे पितृविशीं म्हाका पळोवना पूण ज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वर्गी उंडो जेजून दिलो खोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D40-5-69 D40 पेज 69. स्वर्गी उंडो जेजून दिलो आमकां असलो प्रार्थूया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां भोरलें. सस्नाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्विसपोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सरपोद विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे बरोडकार. आमचे बरी राव तूं सोम्या शेवटाक गायन गावया. E1 5:17 आनी 6 E1 पेज 76. आमचे बरी